मोगाचनो वर्गुम दामनी कोंकणी चॅनलाक तुमकां मोगाचो स्वागत. आज आमी सद्या काळाचो 20 आनी 8 आयतार आचरण करता आनी हाचो संदेश देव आमकां सर्वांक ताच्या सर्गेच्या जेवणांत वांटेले जावंक आपोवणे दिता. मोगाचनो खंयचो एक संभ्रम आसल्यार त्या संभ्रमाचो वांटो जावन जेवण तयार करता. जेवणा विणे खंयचोय तो संभ्रम जावं दी तो असंपूर्ण. देखून कार्याक वळीक दिता आसतना आमकां ताणें म्हणचें आसा, तुमी सगळ्यांनी येयचे आनी जेवण जावनच वचाचें. मोगाचनो आमी कार्याक गेल्ल्या वेळार आमी भूक लागता म्हूण जेवचें न्हय, ताच्या की सडीत जावन आमी तांच्या घरा वचून त्या कार्यांत जेवणांत भागतले वरवीं तांच्या संतोशांत आमी वांटेली जाता. मात्र न्हय, तांचे आनी आमचे मदें एक मोगाचो बांद आसा म्हणलें त्या जेवणा मार्फत आमी व्यक्त करता. देखून जर एका मनशा लागीं आमकां बरो संबंद ना जाल्यार आमी तांणी खंयच्या एका बऱ्या कार्याक आपयल्यार आमी वचोंक फाटीं सरता. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलांत जेजू एक सोबीत ओपार सांगता आनी ती जावन आसा लग्ना उत्सवाची ओपार. एक राय आपल्या पुताच्या लग्नाक वरा जेवण आयतें करता आनी वळीक दिल्ल्यांक आपोवन हाडूंक तो साकरांक धाडटा. पूण ते येवंक इन्कार करतात. मात्र न्हय, एक निभा दितात. थोडे कामाक लागतात आनी थोडे तांच्या हेर कामाक वतात आनी हेर साकरांक मारतात आनी जिवेशी मारतात. म्हणजे असल्या तांच्या प्रतिक्रिये मुखांतर रायाच्या संबंदांत आसूंक आनी ताच्या संतोशांत वांटेले जावंक तांणी नाखुशी व्यक्त करतात. तांचो हट्टी मनोभाव आनी तांची दारूण काळीज संभ्रमांत वांटो घेवंक ना फावो जाली. देखून राय तांचे लागीं रागार जाता. मात्र न्हय, तांकां सोडता आनी राज रस्त्यांनी आसलेल्या दुबळ्यांक निर्गतिकांक हर एकल्याक ताच्या पुताच्या लग्नाच्या जेवणांत वांटेले जावचे भाग फावो करता. मोगाचनो आमचो देव तो ओवळीक दिवचो देव. तो निरंतर ताच्या मोगाच्या संबंदांत जियोंक आमकां तो आपोवणे दिता. समेची सुत्रां पळया वांजेलांत तुमी म्हणटा, हेया तुमी समेस्त कश्टतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दिता. म्हणजे जू तुमच्या खांदार घेया आनी म्हजे लागचे शिका, कित्याक म्हजे जू वावोवंक सुलाभ आनी म्हजे वजे हाडू. मोगाचनो सोडवणेच्या चरित्र्यांत आमी दिश्ट घालितेर देव मनशाक सोदून येता ताचे ते मोगा संबंदांत जियोंक. सुरवेर जावन आदाम एवेक थंय जावन आराम केलें जाल्यार देव मनशाक सोदून येता. मनशा लागीं आपणाचो मोगाचो आनी विश्वासीपणाचो सल्लो करूंक तो आशेता. सिनाय दोंगरार देवान आपल्या परचे लागीं सल्लो करून म्हणलेली उतरां, हांव तुमचो देव आनी तुमी म्हजी परजा. तरी मोगाचनो हर एक फावटी मनीस देवाच्या त्या मोगा संबंदांत रावन पयस वता, पूण देव वगो रावना. बगार न्यायकर्त्यांक प्रवाद्यांक रायांक धाडटा आनी आखरेक आपल्या पुताकच धाडटा. आपल्या परचे लागीं तो संबंद परत जिवो करूंक आनी एक देव एक परजा म्हणलें तें रचीत करूंक आनी देवाच्या मोगांत जियोंक तो आपयता. मोगाचनो सोम्याचे आपोवणे ते निरंतर सुवांक केल्ले उगडापणांत 3ऱ्या वस्वरांत 20वी वळेंत देवाचें उतर म्हणटा, पळय दारार बडोवन हांव उबो आसा. जो कोण म्हजो ताळो आयकोन दार उक्तें करता ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो आनी ताचे सवे हांव जेवतलो आनी तोय म्हजे सवे जेवतलो. सोम्याच्या ह्या आपोवण्याक म्हजी प्रतिक्रिया कसली. ओपारेंतल्या आपोवणे मेळिल्ल्या ओवळ्यांनी
रायाच्या संतोषांत वांटले जावंक इन्कार केले. तांकां रायाच्या पोवण्याच्या केसडीत हांचीच खुशी करूंक तांणी मन केलें. तांच्या जिवितांत तांच्याच खुशे प्रमाणे जियोंक तांणी आद्यता दिली. रायाच्या आपोवण्याक तांणी आद्यता वा प्रायोरिटी दिवंक तांणी फाटीं फुडें केलें. मोगाचेनो आमच्या जिवितांत खंयच्याक आमी सडीत आद्यता दिता, खंयच्याक आमी सडीत प्रायोरिटी दिता. आमी पातकी म्हणून देव आमचो उणो मोग करिना, आमी भाग्यवंत म्हणून देव आमचो चड मोग करिना. आमचो हर एकल्याचो देव अपरिमीत रितीन मोग करता. आपल्या पुताच्या लग्नाच्या जेवणांत भाग घेवंक रायान ओवळीक दिल्ले परी आमचो मोगाळ देव बाप आपल्या पुताच्या जेजू क्रिस्ताच्या येवकारिस्ताच्या जेवणांत वांटली जावंक आमकां आपोवन दिता. कोरोनाचो काळ तरी सारकी जागृतकाय घेवन जेजू क्रिस्ताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत वांटली जावन पोशीत जावंक आमी फुडें सरया. ओवळ्यांनी तिरस्कार केल्ले बरी आमी तिरस्कार करची मनशां जायनासतना संतोषान येवकारिस्तांत भाग घेवची मनशां जावया आनी ती कृपा सुमेलाची आमी मागून घेवया.